हालींच फुटिल्ल्या मुखेल पायपलायनीक लागून दुरुस्ती केल्लो म्हापशां गिरीचो सर्व्हिस रोड परतून एक फावट खणून दवरिल्ल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाल्या। येरादारीची गचमुड्डी मदींच मारिल्ली व्हडली फोंडकुलां ह्या सगळ्याक लोक वाजेल्यात। तशेंच फुटिल्ल्या पायपलायनीचें उदक रस्त्या पोंच्यान व्हांवत आशिल्ल्या कारणान अडेकडेकच्या लोकांक उदकाचो उणाव जाला। थळाव्यांनी रस्त्याचें हें काम बेगोबेग पुराय करचें तशेंच उदकाच्या उणावाचो प्रश्न बेगीन सोडोवपाचो मागणी केल्या। सांग्यार सुरू आशिल्ली ई लिलाव डंपाची माल वाहतूक थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन येरादारी आडायली। 12 जण हांगा सुरू आशिल्ली म्हाल येरादारी लोकांनी आडावपाचो यत्न केलो। थंयच्या कंत्राटदारान घडणूक थळार येवन लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले आनी तांच्यो अडचणी लेखी बरोवन दिवपाक सांगल्यो। लोकांनी आपल्यो मागण्यो लेखी बरोवन दिल्या उपरांत आपूण ताचेर जाता तितले बेगीन उपाय काडटा अशें उतर कंत्राटदारान लोकांक दिलें। म्हादय अभयारण्य वाघ क्षेत्र म्हणून घोषित करात अशी मागणी पर्यावरण मोगींनी केल्या। व्याघ्र क्षेत्र केले जाल्यार जीवनदायिनी म्हादय वाचपाक मजत जातली असो दावो पर्यावरण मोगींनी केला। रमेश गांवस अमृत सिंग हांच्या फुडाराखाला पर्यावरण मोगींनी सोमारा मय सयत दिवचलच्या कांय पंचायतींक भेट दिली। म्हादय अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र जावचे म्हणून पंचायतींनी थाराव घेवचो अशी मागणी लेगीत पर्यावरण मोगींनी ह्या वेळार केली। पुणे शिगांव वाठारांत पावसा पयलींची कामां करपाक हातांत घेतल्या। सोमारा दूधसागर न्हंयेतलो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। पावसाच्या दिसांनी दूधसागर न्हंयेत हुंवार आयिल्ल्यान न्हंयचो पुराय गाळ आशिकुशीच्या घरांनी वतालो। देखून थळाव्या लोकांनी शिगांव पंचायत आनी आमदार गणेश गांवकारा कडेन न्हंयेतलो गाळ काडपाची मागणी केली। हाचीच दखल घेवन उदकास्रोत खात्यान न्हंयेतलो गाळ काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या। दोन वर्सां पावसाच्या हुंवारान व्हांवन गेल्ल्या पैकुळ पुलाक आतां नवें रूप मेळ्ळा। 1.5 वर्सां भितर सरकारान नवो पूल उबारून दिल्ल्यान लोकांची बरी सोय जाली। पुला सयत गांवांतले हेर रस्ते आनी साधन सुविधांची उदरगत केल्ल्यान आतां पैकुळ गांव शारा सारको सोबीत सुंदर जाला।
स्वातंत्र्यवीरा तुझसी कोटी वंदना ही संगीताची कार्यावळ दिवचले बरीच रंगली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती निमतान वीर सावरकर युवा मंच आणि हिंदू एकता समिती यांच्या जोड पालवान शिरगांवच्या सुशीला सांस्कृतिक संस्थेन निर्मिती केल्ले हे कार्यावळीचे आयोजन केले. हे कार्यावळीत गावात बारबंदीचो निर्णय घेवपी वारखंडची सरपंच गौरी जोसलकर हांचे सयत कांय मानेस्तांचो सत्कार केलो. म्हजो देश म्हजें कर्तव्य ह्या विशयाचेर गोविंद चोडणकरांचे उलोवपूय जाले. हे कार्यावळीत हिंदू राष्ट्र निर्मितीचो सोपूत घेतलो. उदकाची समस्या गोंयकारांक नवी ना. दर वर्सा एप्रिल मे म्हयन्यांत शारांत सयत गांवगिऱ्या वाठारांतले नळ लेगीत सुक्यार पडटात. सरकार हर घर जल येवजण दाखले दिता खरे, पूण एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत नळ सुक्यार पडून लोक उदकाक पापेशीर जातात ही गजाल तितलीच खरी आसा. कुडीचे अवयव ट्रान्सप्लांट करपा खातीर आतां सोटो वरवीं गोमेकोत सुरवात केल्या. हाचे खातीर आयतारा गोंय पुलिशेन खासा ग्रीन कॉरिडॉर तयार केलो. 19 वर्सां पिरायेच्या एका ब्रेन डेड दुयेंतीच्या घरांतल्यांनी गरजू लोकांक ताचे अवयव दान केले. कुडीचे मुखेल अवयव जशे काळीज, लिव्हर तशेंच हेर अवयव गोंय पुलिशेन केल्ल्या ह्या ग्रीन कॉरिडॉरा वरवीं बांबोळेच्यान दाबोळी विमानतळार व्हरपाचें उदात्त कार्य घडलें. सोटोची सहसंचालक दोतोर प्रीती वर्गीस हांच्या समन्वया खाला हे ऑपरेशन जालें. ह्या दुयेंतींची किडनी लेगीत हार्वेस्ट केल्या. गोंयांतल्या गांवांनी आपमजात गट आपलें सामान विकपाक बसतात, पूण तांचे कडल्यान पंचायत वा पालिका सोपो घेतात. हो सोपोकर घेवप बंद करचो अशी मागणी बाणोलेचो आमदार वेंजी वेगसान केल्या. हे विशीं आमदारान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोक लेगीत पत्र बरयलां. दिवचलच्या वेदांताचे मायनीचेर भायले कामगार हाडपाच्यो कंपनी वेवस्थापनान हालचाली सुरू केल्यात. देखून पयलींच्या कामगारां मदीं तिडक पातळ्ळ्या. हे मायनीचेर भायले कामगार काम करतात अशी खबर मेळटकीच सोमारा तिडकिल्ल्या कामगारांनी मायनीच्या धबधब्या वयल्या गेटीचेर धडक दिली. मायनीचेर वचून काम करपी भायल्या कामगारांक काम करपा पासून आडायले. मजगतीं आमकां घरा बसोवन मायन सुरू केली जाल्यार आमी उगी बसचे नात अशी शिटकावणी पयलींच्या कामगारांनी दिल्या.
भारताच्या इस्रोन सोमारा आनीक एका उपगिऱ्याचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. इस्रोच्या GSLV F-12 ह्या प्रक्षेपक रॉकेटान NVS-01 या दिशादर्शक उपगिऱ्याक 252 किलोमीटराचेर नियोजित उंचीवेल्या कक्षेत यशस्वीपणान प्रक्षेपित केले. NVS-01 हो उपगिरो IRNSS-1G या उपगिऱ्याची जागा घेतलो. भारतीय उपखंडात संरक्षण आणि नागरी वापरा खातीर दिशादर्शक म्हणून या उपगिऱ्याचो वापर जातलो. स्वदेशी बनावटीची दिशादर्शक प्रणाली अमेरिकेच्या GPS प्रमाण काम करता. NVS-01 प्रमाण ह्या नादीत 6 उपगिरे कार्यरत आसात. नीती आयोगाचे बसकेन खुबशा विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हरियाणान पहचान पत्र म्हणून एक उपक्रम राबयला. हो उपक्रम खऱ्यांनीच तोखणाय करपासारको आसा. तशेंच गुजरात आणि मध्य प्रदेशान CM डॅशबोर्ड उपक्रम राबयला. होवूय उपक्रम बरो आसा. गोंयांत हे उपक्रम आमी कशे कितें राबोवं येता ताचेर विचार करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कालेचो आदलो सरपंच किशोर देसाय हांणी कालेचो आताचो सरपंच नरेंद्र गांवकारांचेर बेकायदेशीर कामाक उर्बा दिता असो आरोप केल्लो. हाका जाप दीत आदलो सरपंच देसाय हांणी तांच्या कार्यकाळांत कसली आनी कितली बेकायदेशीरपणां केल्यात हे विशीं खुलासो करपी प्रत्यारोप केला. आपलो बेकायदेशीर कामांक तेंको आसा हें सिद्ध करून दाखयलें जाल्यार आपूण राजिनामो दिवपाक तयार आसा अशें सरपंच म्हणटा. जाल्यार ताणें आपूण जावन बेकायदेशीर गजाली करूंक नात हें सिद्ध करचें आनी सिद्ध करूंक पावना जाल्यार आपूण जावन राजिनामो दिवचो अशी जाप आदल्या सरपंचान दिल्या. दोन 2014 पयलीं राजकारण आनी सरकार एका फॅमिलीच्या रिमोट कंट्रोलाचेर चलताले. पुराय देशांत तांचेर अविश्वास दाखयलो. पूण हो आतां पर्व सोंपला. 2014 उपरांत नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्र्यांची सुत्रां हातांत घेतल्या. उपरांत फक्त भारतीयांनीच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार तांच्या कामाचेर विश्वास उक्तायला. 2014 पयलींचे सरकार आनी आतांच्या सरकारा मदीं व्हडा प्रमाणांत फरक आसा. केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराडान सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हूण भाजपान पणजे मोदी सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाल्यात म्हणून एक खासा सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्यांत कराडान मोदीची 9 वर्सांच्या कार्यकर्दीत यशस्वी प्रमाण राबयल्ल्या येवजण्यांचेर उजवाड घालो. कला आणि संस्कृती खात्यान वास्को सडा वाठारांत लेगसी वेस्ट उडोवपी सुवातेचो बरो वापर करून कलाकारां खातीर बरें कितें तरी उबारचें जाणे करून कलाकारांक संद मेळटली अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजेन केल्या. वास्को सडा वाठारांत कला आनी संस्कृती खात्याच्या जाग्यार लेगसी वेस्ट उडयतात. पूण हो उडयल्लो कोयर आयज मेरेन थंयच पडिल्लो आसा. ह्या कोयराक लागून पर्यावरणाचें बरेंच लुकसाण जाता. सरकार नितळसाणीची कामां करपाक पयशे दिता पूण कामां कित्याक जायनात तेच कळना असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळजेन उपरासला. कला आनी संस्कृती खात्यान ह्या विशयाचेर लक्ष दिवचें असो उलो लेगीत शंकर पोळजेन ह्या वेळार मारला.
टॅक्सी बेज जाय जाल्यार गोंयच्या टॅक्सीकारांक आतां प्रशिक्षण घेवचेंच पडटलें, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. हें प्रशिक्षण 2 सप्तकांचें आसतलें. रस्त्यावेले सिग्नल पर्यटकां वांगडा कशें वागप, गोंया विशीं तांकां म्हायती दिवप अशें प्रशिक्षण टॅक्सीकारांक दितले. मांद्रे टॅक्सी संघटनेचो फुडारी संजय कोले हांणी केल्ल्या धरणे आंदोलनाक हेर टॅक्सी संघटनेन तेंको दिलो. हे आंदोलनाक नरेंद्र शेटगांवकाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी टॅक्सी संघटनेन केल्या. तशेंच न्याय मेळोवपा खातीर आवाज उठोवपाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. हालींच जाल्ल्या नीती आयोगाच्या बसकेंत स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत जाल्ल्या पर्पल फेस्टाची बरीच तोखणाय जाली. तशेंच हेर राज्यांनी हो गोवा मॉडेल धाडपाचे निर्देश लेगीत दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. चोरला घाटार अचकीत वाऱ्यासयत उटंगराच्या पावसान हाजिरी लायली. रस्त्यावेल्यान उदक व्हांवपाक लागले. वाऱ्यासयत आयिल्लो पावस एका गोंयच्या कांय वाठारांत लेगीत हाजिरी लावपाची शक्यताय आसा. मंत्री विश्वजीत राणे हांकां टीसीपी खातें सांबाळपाक जमना. तशेंच ह्या खात्याचो मंत्री जातकीच प्रादेशीक आराखड्यांत जाल्ली बेकायदेशीरपणां ताका सुदारपाक जमूंक ना असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. ज्या मंत्र्या कडेन एकाच खात्याचो कारभार सारको सांबाळपाक जायना ताचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 5 खातीं सांबाळपाचो भार दिला तरी कित्याक असो एक प्रश्न बर्डेन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्याक केलो.
GMR कंपनीची प्रवाशाची बस पेडणे न्हयबाग रस्त्या वयल्यान कोसळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात रातच्या 1.5 वरांचेर घडलो. सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. फाटल्या 4.5 वर्सां सावन आपल्या घरा मेरेन पांयवाट दिवची अशी मागणी करून लेगीत पारसे पंचायत हो प्रश्न मुद्दम सुटावो करिना असो आरोप थळावो नागरीक विलास आरोलकार हांणी केला. हो विशय आपणे 4 वेळार ग्रामसभेत मांडलो, मात तरी लेगीत अजून हो प्रश्न सुटावो कित्याक जावंक ना असो प्रश्न लेगीत ताणें ह्या वेळार उखलासलो. तेच बरोबर ताका हाचे ठोस आश्वासन मेळूंक नाशिल्ल्याची खंत आरोलकारान ह्या वेळार उक्तायली. कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच तापली. ग्रामसभेत कब्रिस्तान, CCTV कॅमेरा, कोयर आणि बस स्टँड ह्या विशयांचेर लोकांनी बरोच बोवाळ केलो. कब्रिस्तानाचो विशय तर लोकांनी उखलून धरिल्लो. सरपंच संजना नायकान नागरिकांचे सगळे प्रश्न आयकून घेवन हाचेर विचार करून हे प्रश्न सोडयतली अशें आश्वासन ग्रामसभेत दिलें. फाटल्या 6 वर्सां सावन काले गांवांत रेल्वे उड्डाणपुलाची मागणी जाताली. ह्या पुलाचें काम आतां सुरू जालां. बांदकाम कशें चल्लां ताचो नियाळ थळावो आमदार गणेश गांवकार हांणी आयतारा घेतलो. पावसा पयलीं बारीक गाडयां खातीर हो रस्तो उक्तो जातलो अशी म्हायती लेगीत आमदार गांवकार हांणी दिली. ह्या वेळार थळावे पंचायतीचे पंच वांगडी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. उसगांव पंचायत क्षेत्रांत नेस्ले, MRF अश्यो पट्ट 15 कंपन्यो आसात. मात ह्यो कंपन्यो थळाव्या लोकांक कामार घेनात अशें म्हणीत उसगांव पंचायत वांगडी रोहन गावडेन खंत उक्तायली. कामार घेनाशिल्ल्या कारणान उसगांवांत बेरोजगारी वाडल्या, देखून थंयच्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन हे विशीं आवाज उठोवपाची गरज आसा अशें लेगीत गावडेन सांगलें.